Sorvespora mukaria, takatin vasuya, tontir koro, amche taro, takavakaruya. Sorvespora mukaria, takatin vasuya, tontir koro, amche taron, takavakaruya. Aki britum soglososa, tasyahatan tasa, usus borvon, kol dore, tanes korun hadlia. Sorvespora mukaria, takatin vasuya, tontir koro, amche taron, takavakaruya. Sorvespora mukaria, takatin vasuya, tontir koro, amche taron, takavakaruya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुमया जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. म्हजे मोगाळ बांबडीनो आज मंगळार बायगेवन तांतुनीक भेटयलो दीस पावसाच्या मेघांत लेगून तुमी हांगा आयल्यांत. तुमच्या बाबार्थाक लागून बरवंशाक लागून आनी बायगेवन तांतुनी सभेन तुमी मोग दाखयतात ताका लागून आनी तुमी ताका हांगा ह्या पवित्र जाग्यार ताका भेटयलेली गरजेन हे भाशेन येतात देखून तुमचे तो जायतो आशिर्वाद घालूं हें पयलेंच म्हजें मागणें आज. इतल्या उवाड्यांतल्यान वादोळांतल्यान पावसांतल्यान तुमी आयल्यान देखून आनी जरूल तुमची मागणी आयकल्या बगोर तो रावचो ना आनी जें कितें तुमी आवंड येतात सोदतात मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ह्याच बरवशान आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी हें मुसाचें बलिदान फळादीक जावंक आमचें पाप ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. सोगली बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगिवन सदांच सांकवार मरीक सोगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बोळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. Sumya kaklud ko, sumya kaklud ko, Krista kaklud ko, Krista kaklud ko, sumya kaklud ko. Sumya kaklud ko. प्रार्थुया. भलायकेच्या देण्या खातीर मागून ते साम भेटयला बेनी आनी रोसी फेर्नांदीस बायगोत आंतोनीचे मजतीन तांकां बरी भलायकेन सांबाळ आनी राख म्हूण मागुया.
परचभर आमी आज जायती आमची मागणी घेवन येयल्यात तांचे पासत मागुया अदी करून जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात काळजाचे प्रॉब्लेम आसून मॅसीव हार्ट अटॅक आयल्या तो मायल्ड हार्ट अटॅक जांकां बायपास सर्जरी केल्या जांची एंजिओग्राफी आनी एंजिओप्लास्टी जाता जी कॉरोनरी केअर युनिट हांगा आसात तांचे पासत दुसरे सुवातेर जांकां स्ट्रोक जाल्यात म्हणजे आर जाल्यात तांचे पासत मागुया मागीर कोणाक कातीची दुयेंसां जाल्यात वेगवेगळे तरेची कातीची दुयेंसां ती देवान तांकां हात लावन पेकोडेचो हात लावन बरी करची म्हूण मागुया जांकां कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्यात जावं भुरगीं तरणाटीं ओ जाणटीं अदी करून ल्युकेमिया रोगताचें कॅन्सर जालां तांकां जांकां आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिजम जाल्लें आसा तांकां देवा मुखार घालुया बायगून आंतोनीचे मजतीन ताचे भायर जांकां आल्सर्स एसिडिटी आनी इनडायजेशन प्रॉब्लेम आहात तांकां जायते जाणांक डायबिटीक लागून किडनी प्रॉब्लेम्स आहात वो डायलिसीस तांचे चलतात तांचो उगडास करुया थोड्यांक लिव्हर सिरोजीस फिगदाची प्रॉब्लेम आहात तांचो उगडास करुया थोड्यांक ब्रोंकायटीस लंग प्रॉब्लेम आनी न्युमोनिया जाल्ली आहा थोड्यांक थायरॉयड आनी एंटी प्रॉब्लेम थोड्यांची तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता जायते जाण उपसयकाक सांपोण जखमी जाल्ली आसात तांचो उगडास करुया जायतीं जाण भुरग्याचें देणें सोदतात हांगासर कितलींच जाणां येतात आनी मागीर सांगूंकूय येतात भुरगें संभोवलां बायगोंत हातुनीचे मजतीन आमकां भुरग्याचें देणें फावो जावचें आसा अशेंय सांगूंक येतात जांच्यो वस्तू शेणल्यात तांचे पासत मागुया जायत्या जाणांक घरांत आपल्या बाटा बेसांचें गोरांचें भांगराचें प्रॉब्लेम आहा घरच्या मदें कोर्टांत वेतात तांचे पासत मागुया जायतीं जाण निराशेपणांत भितर सरल्यात डिप्रेशन्स तांचो उगडास करुया जायते जाण नोकरी सोदतात नोकरेक लागून हांगा येतात जायते जाणांक नोकरी फावो जाल्या जायते जाण आपले मेडिकल टेस्ट करपाचे आहात तांचो उगडास करुया थोडीं जाण पासपोर्ट करूंक तांचे आडकोळी आहात तांचे पासत मागुया जायतीं आमचीं भुरगीं कसले एग्जामी म्हणजे एडमिशन एग्जाम्स आनी हेर एग्जाम्स करूंक ह्या दिसांनी फुडें सरतात तांचो उगडास करुया जायते जाण जिविताचो सांगाती सोदतात जावं ओकोल न्हवरो सोदता एक भुरगो आपणाक ओकोल सोदता तांचो उगडास करुया आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात आनी भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात तांचो उगडास करुया जायतीं भुरगीं डावन सिंड्रोम ऑटिस्टीक प्रॉब्लेम जाल्ले आहात तांचोय उगडास करुया आनी हेर सगल्यो गरजो आमच्यो ज्यो आमी घेवन आयल्यात ज्यो हांवें हांगा सांगूंक नात त्यो लागून बायगोंत आंतोनीच्या पांयांशी दवरुया तो बापाशी वतलो आनी आमकां बोर वंशाचें देणें ह्या उत्सवीक वर्सान फावो करतलो म्हूण मागुया सर्वेस्परा सासणांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसतल्यांचो ती रासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली अधिकाऱ्यांनी ताची आगोस्त्रां पिजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लागले खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणीन घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोनकोणीच्या राखणदाराक फर्मायले हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय
कोराड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाकाणटाले. ते दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकले. ओवचीत एक व्हड दोर काम जाली आनी बोनकोन बुन्याद सोयत हाडली. सगळीं दोरां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोनकोनीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कोयदी पळोवन गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हळें, सायबानो, म्हाका तारण मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातचे त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें ताची चोवनां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत तांणी तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें, देवाचें वरपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांकी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोट शिकयतलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून 12 म्हणलें, आतां हांव
म्हाका पाठयला ताचेशी परत वेता. तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हजे कडेन विचारिना. पूण हांव तुमकां ह्यो वस्तू सांगतां. तुमचीं काळजां कोंतीन भरल्यांत. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां फायद्याचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सरशें येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं, निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार कोत्तलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निर्णया विशीं कित्याक तो संवसाराक गुन्यांवकार कोत्तलो. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणेनो, जिवांचें शुभ वर्तमान आमकां पुरगोट जाता. आनीक गेल्लो आयतार आमी बोरवोशाचो आयतार कसो समोरमला. जेजू बोरवोसो उत्पन्न कोत्ता आनी बोरवोशान आपल्या बारांक गोठ कोत्ता. आपूण मोरचो आसा आनी आपूण हो संवसार सोडून वेचो आहा हें तांच्या मनांत गोठ रिगोवंक सोदता. तें तांकां तितलें समजना. पूण दोन वस्तूच तो सांगता, आपल्या मोरणाची खबर आनी मागीर पवित्र आत्म्याच्या येण्याची खबर. देखूनच हो बोरवोसो आमकां आहा. तो गेलो पूण बोरवोशान गेला आनी बोरवोशान पवित्र आत्मा आमकां दितलो आनी ताचो वावर आनी ताचें कार्य ह्या संवसारांत चालूच उरतलें. ह्या पासत बोरवोशाची मनशां आमकां तो कोत्ता. दोन भावनां ताका भितरल्यान सोतायतात कित्याक जेजू मनीसूय बी. देर आर टू इमोशन्स with which he is struggling. In दोन इमोशन्स म्हणल्यार इमोशन्स which threatens his life, जीव ताचो काडटले. इट्स अ वेरी स्ट्रॉंग इमोशन. म्हजो जीव काडूंक सोदता, भावना वयर सकयल जातात. ही अंडरवेंट दॅट इमोशन, म्हजो जीव काडटले. इमोशन्स टू थ्रेट, ताचेर आक्रमण करपाचें आहा. आनी दुसरें इमोशन म्हणल्यार दूख, इमोशन ऑफ ग्रीफ एंड पेन. म्हणजे दूख जातली ते म्हाका सोदतले, तांकां अदीक करून तांकां लागून. इमोशन्स ऑफ ग्रीफ, पेन कितलें सोसूंक पडटलें. तिसरें आहा इमोशन ऑफ फियर, भिरांत. पूण तो देवाचो पूत देखून हें ताका तितलें लागना. ही दोन इमोशन्स घेवन, ही दोन भावनां घेवन तो आपले निमाणें दीस सारता. तांचे कडल्यान कितें तरी बुजवण मागता. कित्याक तो विचारता, हांव सांगता तुमकां हांव वेतलो पूण कोणूय म्हजे कडेन विचारिनात, हांव खंय वचूंक सोदतां तो. ते इमोशन. ही वॉन्ट्स सपोर्ट. आमी तरी भावनांनी उत्सांबळ जाल्या आमकां कोणूय आमचो इश्ट जायो बगलीक, आमचो शेजारी जाय वो आमचो सोयरो जाय, गोरचो जाय, सो आमकां बुजवण दितलो. असली बुजवण जेजू मनीस कसो दाखयता. कित्याक तो देव आनी मनीस. भावना नासलेलो मनीस न्हय तो. मनीस म्हणटूच ताकाय भावना आहात आनी ती भावना आपली आपल्या बारांक तो सांगता आनी कोणाक सांगतलो. बापाक सांगता आनी बारांक सांगता. जे भशेन आमचे भितर कितें जालें जाल्यार आमी देवा कडेन उलयता आनी बरेच भर आमची कोण घरचीं आहात, आमची कोण इश्टां मित्र आहात, तांकां आमचें काळीज मोन उक्तें कोत्ता. जेजू तशेंच कोत्ता. पूण ह्या सांगड्यान जायती शिकवण आहा. तो सांगता आपूण आसचो ना, तरी आसतना आपूण आसतलो. आपालिपा कशें कोत्ता. आसचो ना कुडीन आसचो ना.
आसतलो आत्म्याचे पदवेन. आत्मो तुमकां मार्गदर्शन दितलो. हो आत्मो बापान आनी हांवें दिल्लो आत्मो. हें तो सांगूंक सोदता, हांव आसां आनी ना, हांव ना आनी हांव आसां, कुडीन ना, पूण आत्म्यान जियेतलो. हेंच तें आयच्या पयल्या वाचपान दोन दुतांच्या इतिहासांत आमकां मेवता. दोन दुतांक धरून बोणकुणींत घाले, बंद, तुमी जेजूच्या नांवान कांय करचें ना. पूण होच देव तांकां बोणकुणींतले सोडयता. धर्न कांप जाता, सगळीं हालता बोणकूण, दारां बारां उक्तीं जातात आनी ते भायर वेतात. हें कोणाचें काम? पवित्र आत्म्याचें काम. ताचो वावर, ताचें कार्य संवसारांत फुडें व्हरूंक देव पवित्र आत्मो दिता. आनी हो पवित्र आत्मो भिरांती काडटा. एनादर इमोशन भिरांत काडटा, दूख काडटा, इमोशन ऑफ थ्रेट हें काडून ताचें ओगडें फुडें वेता. आनी हे भाशेन पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता. पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता. हो आत्मो जेजूचें आसणें. आपूण ना, पूण आत्म्या ओदेशीन जियेतलो. हे सगळे साक्रामेंत इगोर्ज मातेन आत्म्या ओदेशीन चलतात. पवित्र आत्मो ना, साक्रामेंत ना. पवित्र आत्मो ना, मिसाची भेट ना. पवित्र आत्मो ना, देवाचें उतर ना. हे तें दुसरें आसणें, हें जेजूच्या आत्म्याचें आसणें, जाचे उदेशीन तोच जेजू आजीर जाता. बायग्योंत आंतोन तर इतल्यो मिलाग्री कोत्तालो, कित्याक पवित्र आत्म्याचेर तो दल्लोलो आसलो. पवित्र आत्मो ताका मार्गदर्शन दितालो. पवित्र आत्मो ताका बळ दितालो. पवित्र आत्मो ताची वाट चलयतालो. आनी त्या पासत पवित्र आत्म्याच्या बळान तो हें सगळें कोता. जेजून सांगलेलें, म्हजेहून व्हड तीं कर्तुत्वां तुमी कोत्तल्यात. म्हजेर विस्वास दवरतात जाल्यार म्हजेहून व्हडलीं बायगोंत आंतोनीन जायतें केलें. आनी थोडे फावट जेजून करूंक ना तसलें लेगून ताणें करूंक दाखयलें. आनी देखून ताका म्हणटात आमी सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल. ताचे कडेन जायना तसलें कांयच ना, कित्याक जेजूचीच पदवी तो पवित्र आत्म्या उदेशी आपणायता. आनी ही पदवी ओरचोऱ्यांक करपाची. जायना तें जाता. आमी जायते फावटी निराशी जावन हांगा येता. इतली निराशी जाता, पूण हांगा आयली म्हणटोच बायगोंत आंतून आयकता. तो एक एकल्याचेर हांगा नदर घालता. एक एकल्याच्यो गरजो तो जाणा. आनी तुमी मागचे हादी लागून तुमी हांगा मागूंक येतले ताची ताका खबर आहा पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी पवित्र आत्म्याच्या बळानूच जें कितें तुमी मागतात तो तुमकां तें फावो कोत्ता. आनी फुडल्या सोमाराक तावन ताचें त्रेसेन आमी सुरू कोत्तल्यो. आनी ह्या त्रेसेनाक तुमी किरीत भाशेन येतात. आख्ख्या त्रेसेनान तुमी वांटो घेतात. बावार्थान येतात, बोरमोशान येतात, मोगान येतात. आनी ह्या वर्साक हें त्रेसन अदीक फळादीक, कित्याक आमचे मदें ही कुर्सार किळायलोली ही माज आसा जी आमी दवरल्या. कित्याक ही गरज आमच्या बिस सायबान विंचून काडल्या. सगळीं ओत्मीक बरेपणां घेवंक, इंदुलजन्सांक घेवंक आनी ओत्मीकतायेन वाडूंक. आनी मुद्दम आमच्या बिस सायबान ही गरज विचून काडल्या. कित्याक तो म्हणटा मंगळाराचो हांगा जायतो लोक येता. आख्ख्या गोंयचो लोक हांगा येता. तो लोक तरी हांगा येता बायगोंत आंतोनीक लागून ही गरज हांव केरीत विंचून काडटां. कित्याक जेजूची इमाज तूं घाल आनी तिका पळोवन जो मागणें कोत्ता ताका जायती ओत्मीकतायो मेवतल्यो, देणी मेवतली, ताका इंदुलजन्सां मेवतलीं. इंदुलजन्सां म्हळ्यार आमचें पातोक बोगसता, मापातोक बोगसता, पूण मापातकाची कास्त दवरलेली आहा देवान. आनी ती कास पुर्गोतोरींत आमी भोगता. सो कितें जाता हांगासर, आमी तर इंदुलजन्सां केली. एक आमचे बापा एक सतमंतान पाप सायबाच्या इतिहासा पासत आमी तरी मागले जाल्यार आमकां इंदुलजन्सां जिव्या आसतल्यांक लागू जातात. आनी इंदुलजन्सांक लागून आमचें कितें कास्त आहा पुर्गोतोरीन ती देव काडून उडयता आनी सरळ स्वर्गार वता. ही ती इंदुलजन्सां ती हांगा मेवतात, ती इगर्जेंत मेवतात. ते पासत हें वरोस बेश्टें सादें वरोस न्हय, उत्सवीक वरोस. पवित्र आत्मो हांगा आसा. पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचो उगडास कोत्तलो.
आमी पातकां केल्यान मापातकां केल्यान तांचें बोगसणें मेवलां पूण कास्त उरलेली आहा हांगा तो रावन बायगोंत आंतोनीचे मजतीन आमी मागले आनी मागीर ही जेजू काडून उडयता जाल्यार आमी सरळ स्वर्गार पावतल्यो. त्या पासत ही गोरज ह्या वर्साक ह्या जुन्यांत खेरीत म्हत्वाची. देखून हांव सांगत आसां आतां तें डिसेंबराची 28-29 पासून हांगा इंदुलजन्सां आसतलीं. असल्या मनान देव पवित्र आत्म्या उदेशी हें आमकां दिता, आमकां अदीक भाग्यवंत करता, आमची आत्मिकताय वाडयता, आमकां आपली भुरगीं करता आनी सोत आमकां शिकयता. आयचे शिव वर्तमान पवित्र आत्मो तुमकां सोत शिकयतलो, सोताचो आत्मो स्वता वयर जैतिवंत जातल्यात. भितर घातले बोणकोणीन घातलेले 12 जाण कुशाल जाले कित्याक सोत वयर सरले आनीक तांचेर पडे आक्रमण करताले, गाराणी घालताले, तें कोबार जाले. देवान दाखोवन दिले सोत म्हळ्यार आपले हे 12 जाण परगट करतात तें सोत, वडील तांकां दामून दवरतात तें सोत न्हय, हें सोत म्हूण आनी पवित्र आत्म्या उदेशीं गमयले. तर ह्या उत्सवीक वर्सांत आमची काळजां मनां उक्ती करुया, पवित्र आत्म्याचें देणें आमी घेवया. हो तो पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचो उगडास करूंक आमकां आदार दितलो, पातकांची विखोटाय आमच्या काळजां मनांत हाडटलो आनी हे भाशेन आमकां भितरल्यान आनी भायल्यान शुद्ध करून ह्या वर्साक उत्सवीक वर्साक आमकां आपली दानां दितलो. तर हेंच देणें आमकां मागुया. तोच जेजू पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हांगा येतलो, उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपाकाल येतलो, आमचे भितर येतलो आनीक पवित्र आत्म्याक आमी उक्ती रावन सोत अनुभवूंक स्वताचो प्रचार करूंक आमकां आदार दितलो. हेंच देणी आमी सगलीं ताचेच कडल्यान मागून घेवया. सगलीं उबी रावया आनी आमची इंतेसवां हे वेळार देवा मर्याद बायगोंत आंतोनीचे विणवणेन उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेंत आपलें खेरीत कार्य वळखून घेवंक आनी तें उमेदीन पाळूंक तांकां फावो तो आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक मान दिवन ताचें उतर आयकून समजूंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या मिसा बलिदानान बॅनी आनी रोजी फेर्नांडीस आनी आपलें इंतेसांव भेटयलां. भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तांकां बरी भलायकी आनी बापाचो शुभ आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा,
बापा मोगडा बाय घेवन आंतुनीचे विणवणेन आमी तुजे मुखार आमची ते सांवांक घातल्यान आमी सोबे माजार घातल्यान ती आनी आमच्या काळजा मनांत आसात ती आमी घेवन आयल्या तिवूय तुका उबारता ती सोगलीं स्विकार कर आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक भाग्यवंतपणान आनी स्वताच्या मार्गदर्शनान वाडोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे भोवी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोनवळ्या बापा पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताचो उगडास करतना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विमर काळजान घालता ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोरू काडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतुनी देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Utsorgi tuka soy Service porashina vieta taka soy Utsorgi tuka soy
बापा खरोच तूं पवितून सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें ए म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gu porgo tuya. Gesù bello, Gesù ci sala, Gesù novian lietolo. Gesù bello, Gesù ci sala, Gesù novian lietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलेल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांचे आयच्या दिसा हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोन जुजे बायगोन आर्कांज मिंगेल बायगोन दोर्नदूत आसिजीचो बायगोन फ्रांसिस्क बायगोन आंतोनी आमचो आस्कारी बायगोन जुजेवास आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारीन सूर काळी तुका मानवल्यान हे सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणांचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टा गती दोंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त येण्याक
आमी बरवशानोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत को. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत को. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वेताना आमी गायन घेवया D7 पेज 50.
salo puri pun korar stablo yapaskan chete jevon korara chete jevon tatso maimo mitmed nashilo tatso maimo mitmed nashilo tatso maimo mitmed nashilo tatso mok mitmed nashilo tatso maimo mitmed nashilo tatso maimo mitmed nashilo tatso maimo mitmed nashilo tatso mok mitmed nashilo. उभी रावया प्रार्थुया सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता बागेवंत तातूंनी बरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं उपकार करून बसात. फुडल्या आयतारा दीस जुनाचे पयलेर बायगोन आंतोनीचें फार्म सुरू जाता सांजेच्या 5:30 वाजता मीस आसचें ना फकत फार्म. जुनाचे 2 तारखेर सोमारा दीस फुडल्या सोमारा दीस फिरगोजेंत बायगोन आंतोनीचें 13 सुरू जाता. तुमकां पोत्तुनूकड आसकोता 13 13 दीस कोणें नवें म्हणचें न्हय 13 सुरू जाता. मिसांचो वेळ एपरी सकाळ फुडें 5:30 वाजता मीस दुसरें पावणी वाजता इंग्लीश भाशेन तिसरें 8 वाजता चवथें 9:30 वाजता आनी सांजेचें मीस 4:30 वाजता. जुनाचे 7वेर सदां परी सकाळीं मिसां जातलीं सांजे 4:30 वरांचें मीस आनीक दुसरें आहा 7 वाजतांचें तें इंग्लिशींतल्यान जाता आयताराचें मीस तें पूण तातूंतूय आमी बायगोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें कोत्तात तें आसतलें. जुनाचे 8वेर आयतार मिसांचो वेळ एपरी सकाळीं 5:30 वाजता मागीर 7 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस 8:30 वाजता आनी 10 वाजता मातशे वरार बदलता आयताराचो 5:30 पयलें 7 इंग्लीश भाशेन 8:30 आनी 10 वाजता सांजेचें तशेंच 4:30 वाजता. जुनाचे 14वेर सोनवार सकाळीं मिसां सदांचे परीन जातलीं 13 मिसां उपरांत सांजे 6 वाजता सांजेचें प्रार्थन आनी मीस वेस्प्र म्हणटात ते पूण इंग्लिशींतल्यान ते दीस मीस आसचें ना कित्याक वेस्प्र आसतलें. जुनाचे 15वेर बायगोंत आंतोनीची परब पुर्बी दिसा मिसांये परी सकाळीं 5:30 मागीर 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मागीर 8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10 वाजता. मागीर तुमी पयल्यांत आमी बायल्यान तालपत्रिंगांतल्यान पोरुंतान आमी हें सुरू केलां कित्याक कितलो लोक जाता आनी पोरूं लोकांन बरे भाशेन वांटो घेतलो हांगाय आनी थंय इगोर्जेंत आनी ह्या कॉरिडरांनी सुमार 600 लोक जाता. इगोर्ज फूल आनी तो कॉरिडर भरला तेन्ना 600 लोक जाता. 600 कोदेलां आमी थंय घालता ते पासत इगोर्जे इतली तिवूय सुवात आहा आनी थंय अदीक बरें दिश्टी पडटा LED स्क्रिनीचेर व्हडली स्क्रीन आनी आमच्या जाणट्यांक आमी पोरूं भितर हाडलेली आमी ताका थंय भायर दवरतले कित्याक हांगासर तितलें तांकां दिश्टी पडना थंय त्या LEDचे स्क्रिनीचेर बरे भाशेन दिसता. ते पासत तुमी
तुंय रावचें आनी हांगा तरी इगोर्ज बोल्ली तुंय वो पयलींच जावन तुंय बसचें तशें कांय ना इगोर्जीन तुवें येवंक जाय तुंय ही सगली इगोर्जीचीच एरिया ती आनी ते पासत हांगा मिस केलें तें तुंय आयकूंक येता आनी पळोवंक येता तुंय वो हांगा जे भाशेन तुमी कॉरिडरांत बसतात कांय दिश्टी पडना तरी आसतना तुमी वांटो घेतात तीच भाशेन तुंय सगलें दिश्टी पडटा सो इतलो देस्पेस करून आमी हे तालपत्रींक घातल्यान आनी सगलें पॅक केलां उदक आसचें ना पोरूं उदकाचो थेंब लागून नासलो आतां फुडलो माटो आमचो तो आजून सांगलें ताका जायतो तेंप जालो अरे पावस येवचे आदीं घाल येतलो घडी तो आयज फाल्यां येतलो घालपाक हांगाय सदांचे भशेन आमी तुमकां म्हाका जाय पादिगार कितलोय स्ट्रिक्ट जावं पूण असली सवलती हांव तुमकां दिता हें जाणा जायात हांव स्ट्रिक्ट ऑर्डरीक हांव स्ट्रिक्ट पूण हेरां वस्तूंनी तितलो स्ट्रिक्ट न्हय जी ऑर्डर म्हाका जाय सेवाधर्माची तिका लागून हांव स्ट्रिक्ट पूण दुसरे बंदाबोस तुमकां करूंक हें म्हजें पयलें काम आनी तुमचे पासत मागूंकूय हांव सोमाराचे सांजे मागतां तुमचे पासत सायबा सांतातोन फाल्यां जायते जाण येतलीं तांची मागणी तूं पयलोच आयकून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल न्हू जाल्यार म्हजी ड्युटी न्हय हांव तरी मागिना तुमचे पासत कसलो पदवीगार हांव ते पासत म्हाका पयले मागण्यांची गरज आनी बरी बंदाबोस करून तुमी बरे भाशेन वांटो घेवंक हें म्हजें व्हडपण हाकाच लागून इतलो तोकोस घेवन ह्यो सगल्यो वस्तू हांव तुमचे पासत करता ताचो तुमी फायदो घेवचो म्हूण मागता आतां पार्किंग सगलें पार्किंग लॉट तुंय आमी मातशें दुसरो अरेंजमेंट केला कित्याक सदांच सोडपाक आनी देंवपाक एकूच रस्तो आसा बरें जायना तें एंट्री एके वाटेन एक्झीट दुसरे वाटेन पूण चलता आतां पावसाक लागून मातशें उरलो पूण तरी आसतना आमी तो कोत्तलो हे भाशेन मांडावळ शिमितरी पाटल्यांतान भितर सोदतल्यो आनी हेल्थ सेंटर आहा ते वाटेंतल्यान भायर सोदतल्यो ते पासत तुंय दुरीक ते वी शेप कोत्तल्यो दुरीक तशें केलें जाल्यार भायर काडटा कार भायर काडटा ताका दिश्टी पडोवंक जाय दोनी वाटेन खंयची मोटरां येतात ती हें प्रॅक्टिकल ते पासत वी शेप आमी आमच्या घरांनी वी शेप करिना मात्ता मारी कोण येता ताचेर वी शेप आसूंक जाय दुर्गा कित्याक भायर सोदता ताका दोनूय वाटेन कार येता ओब येता तें पळोवंक ती पद्दत हांव कोत्तलो आनी ही पद्दतीन बरें जाता दुसरी वस्त थिंगा शिमितोरीच्या सायडीक आनी ते मिनी हॉल आहा ताचे सायड आमी बोर्ड मारला नो पार्किंग कित्याक तुंय पार्क केलें म्हणटच गाडी वचपाक येवपाक हरशीं हांगा त्रास जातात आनीक जातात पोरूं आमी बोर्ड मारला आसतना ते वाटेन पार्क करतात आनी विचारल्यार हांगा बोर्ड आहा हांगा पार्क करूंक जायना पार्क करपाची सुवात आहा न्हय तुंय करात न्हय ही पार्क करपाची सुवात तुंय करात रस्त्याचेर तुमकां कन्विनियंट बरे भाशेन रोखडें धांवलीं ते न्हय तुमी तरी बरे भाशेन वांटो घेवंक येतात दुसरेय कायदे बरे भाशेन पाळात सगल्यांक बऱ्याक पडटा ते एकल्याची कार पार्क केली आख्खें ट्रॅफीक जॅम जाता तुंय आख्खे रस्त्यार मातशें करचें न्हय न्हय म्हूण फुडल्यान ती भायर सरपाची फुडले गेटी कडेन पार्क करतात ती इतली स्पेस आहा दवरल्या ती मुद्दम भायर भितर सरूंक कारां तरी ना स्कुटर येतात तुंय पार्क करपाची गरज ना ते पासत टू व्हिलर पार्किंग भितर आनी फोर व्हिलर पार्किंग ग्रावंड हें तुमी आनी कोंफ्राद आमचे भाव ते बरे पावसान भिजून तुमकां आदार दितात तांचें आयकात कोंफ्राद बरे भाशेन तुमकां सांगतात जावं हांगासर जावं थंयसर ते सांगतात ती मांडावळ तुमी सांबाळात आमचे कोंफ्राद भाव कुमिनांकूय वांटूंक आदार दितले आनी कलेक्शन करूंक ते करतले आनी जाणट्यांक भितर काडूंक जाणट्यांक स्वाद दाखोवंक आमचे PPC वांगड्यांक हांवें सांगलां PPC वांगडी दिसाचे दिसाक जाणट्यांची निगा घेतले आनी तांकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिवचो सगलें ते कितें सांगतात तें तुमी आयकात आज फादर हायसीन ना तो गोंयचो भायर गेल्लो आहा ताणें रेकाद धाडला पूण आसचो ना तेच भाशेन सिस्टर सेंड्राई आज फकत फादर दानाम आसतलो कावन्सिलिंगाक 9 ते 12 पासून सांजे मागीर 3:30 ते 5:30 पासून आमच्या मुंगडारा दीस
कलेक्शन जाला. विरोय सुरविश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बायगियोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बायगियोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. न मान तुका बायगियोंत आंतोन निर्मोडकायेच्या लिली फुलां. न मान तुका जाणवायेच्या सागोरा. न मान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती बोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीबरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणय दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायगियोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें बायगियोंत आंतोनी फुड्यान घाल. ओर चोऱ्यांच्या बायगियोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. सांत आंतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया अंक U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले. Santa
तुझ्या